येवकार तुमकां मतदार राजा ह्या कार्यावळीन आयज आमी आसा पर्वरे भागान. पर्वरी जी कॉन्स्टिट्युएन्सी स्टार्टींग आशिल्ली ती इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट रोहन खंवटे हे जिखिल्ले, सेकंड टायमूच तेच जिखले. 2012च्यान हांगा इलेक्शन जालें. दोनूय फावट 2012 2017 रोहन खंवटे हे इंडिपेंडंट आमदार म्हणून जिखून आयिल्ले. ते कांय वर्सां अडेज वर्सां तांच्यांनी मंत्रीपदूय भोगलां. मागीर आतां तांच्यांनी बीजेपीन एंट्री मारल्या. सो आमी लोकां कडल्यान जाणून घेवया पर्वरी भागाची खरीच उदरगत जाल्या. फाटल्या 10 वर्सांनी जेन्ना ते इंडिपेंडंट आसले, इवन जेन्ना ते मिनिस्टर आसले तेन्ना कितें जालां, आतां लोकांक खरोच तेंचो जो डिसिजन जो आसा बीजेपीन वचपाचो तो खरोच लोकांक मानवला काय ना तो. त्या भायर बाकीचे पार्टी पॉलिटिकल पार्टी जे आसा लायक टीएमसी, आप, आरजी, काँग्रेस यांची कितें परिस्थिती आहे पर्वरी भागात ती आमी आतां जाणून घेवया. आमी आसा क्रांतीनगर आणि आमच्या वांगडा आसा एक पर्वरीचो वोटर रमेश. सर हय, फाटले आतां म्हणटा इलेक्शन्स आसतली, खरीच पर्वरीन डेव्हलपमेंट जाल्या. हय आता सध्या डेव्हलपमेंट चालू आहा. रोडाचेर डांबर बिंबर चालू आहा, सगळें काम चालू हे सांग. काल परत वॉट मिक्स घातला, हे सांग बरें आहा. आता जे पयलींचे जे आमदार आशिल्ले ते इंडिपेंडंट रावताले, आता ते बीजेपीन गेले. कितें ते कितें कितें म्हणटा तुमी? बीजेपी गेला. आमी पयलीं सावन बीजेपीक इलेक्शन आमचे वडील बापूय तोच करतालो, तेजे फाटल्यान आमचो भावूय करतालो, तेजे फाटल्यान हांव बी बीजेपीच करता. आता बाकीचे पार्टी येवपाचे आहा हांगा, तुमकां कितें तांकां कितें चान्सीस आहा हांगा? ते आमकां काय सांगूंक शकना बाबा. हय. पूण आतां जो आमदार आसा तो कितलो स्ट्रॉंग आसा हांगा? तो आमकां असो बरो. हय आमकां बरो. आमच्या ते कांय बाबतीन कांय प्रॉब्लेम ना. बीजेपीन वचून बरें डिसिजन काय रॉंग डिसिजन अशें दिसता तुमकां? सांगूंक शकना न्ही तेंचें कितें तें. हय. म्हाका एक सांगूंक शकता आतां जो आमदार आहा तेणी बीजेपीन वचपाचें डिसिजन घेतलें आनी तो बीजेपी जॉयन जालो, तेजें डिसिजन सारकें आसा? ऑफकोर्स सारकें आहा. अशें कित्याक दिसता तुमकां तेजें? कित्याक म्हणजे तो पयलीं इंडिपेंडंट आसलो आनी आतां तो बीजेपीन येयला. म्हणजे बीजेपी सद्या गोंयान कितें काय म्हणल्यार डेव्हलपमेंटा खातीर बरी आहा. फाटल्या 10 वर्सांनी पर्वरी डेव्हलपमेंट जाल्या. फाटल्या 10 वर्सां म्हणजे कितें इतलो तरी डेव्हलपमेंट केन्ना जावंक ना. आयज जो पळय चालू आहा त्या प्रमाणे पयलीं कांय नासलें. बाकीचे पार्टी आतां जे येतात लायक टीएमसी आसा, आप आसा, आरजी, तेंचें कितें हांगा हें आसा? आं म्हाज्या हिसपान आतां पळय हेज्या पयलीं आमची गोवन पार्टी म्हणटा ती खंयची एमजी आसली, तेंच्यांनी आयज पयशांक लागून ते हितून गेल्यात, त्रिमुळाक गेल्यात अशें म्हाजें सारकें ओपिनियन आहा. दुसरें जे पळय आतां पळय हे ट्रिमुळवाले आहात ते फक्त आमचे पळय गोंयांचे पळय आमचे सगळे हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन हे भाव आहा न्हू तेंच्या भितर फूट घालपाक गेले आनी फक्त पयशांनी सगळे ते आतां विकते घेवपाक लागलेले आहा. तेन्ना जी पळय आजून बीजेपी पळय आहा ती फाटल्या 10 वर्सां पासून हांगासर हें आहा. त्या प्रमाणे आनिकूय एक 5 वर्सां तांकां दिवचें अशें म्हाजें ओपिनियन आहा. बाकीचे पॉलिटिकल पार्टींची हांगा जे काम चल्लां ताचेर तुमचें कितें म्हणणें पर्वरी मतदारसंघान तरी? न्ही पर्वरी मतान तरी बीजेपी येतली. बीजेपीच येतली. रोहन खंवटे इतलो स्ट्रॉंग आसा तर? स्ट्रॉंग आसा म्हणजे तो पयलीं सुद्दां इंडिपेंडंट आसतना सुद्दां लोकां खातीर वावरतालो आनी आयजूय वावरता. आणि काँग्रेस बीन म्हणटा ती पार्टीची कशें कितें हांगा? काँग्रेस म्हणटा न्हू ती ते डीप इतलें हांव वचून तुमकां सांगूंक शकना, पूण तेंच्यांनीच वाट लावन घेतल्या. एका तेंपार काँग्रेस आसली हांगासर, पूण आतां तेंच्यांनी वाट लावन घेतल्या. कित्याक तेंचे लिडर जाले हजार. आतां आमी आसा सुगूर भागान आनी आमचे वांगडा आसा श्याम फातर्फेकर, पयलींचे बीजेपीचे कार्यकर्ते ते. आनी आमकां अशें कळ्ळां की ते फ्रिडम फायटर, तेजी आई बाबा फ्रिडम फायटर आशिल्ली. हे फावट सरकारान 60वो मुक्ती दीन मनयलो आनी तेन्ना तेंच्यांनी कांय फ्रिडम फायटरांक
मान चिन्हां दिली, तांकां इन्विटेशन दिलें. पूण अशें एक आमच्या वांगडा आसा तांकां इन्विटेशनूय दिवंक ना आनी तांकां सांगलें खंय तलाट्यांनी तांकां सांगलें की ना तुमकां आमी दिवंक शकना की तशी वयल्यान ऑर्डर आसा म्हणून. तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया. तुमी पयलीं BJPचे कार्य करता आनी आतां इलेक्शनां येवपाचीं आसात आनी तुमी आमकां अशें कळ्ळां की एक सांठो मुक्ती दिनाच्या वेळार तुमचेर एक असो अन्याय जालो. कितें तो सांगूंक शकता तुमी? कितें जालें की म्हाका 2-3 दीस पयलीं फोन येयलो तलाटीचो आनी तलाटीन सांगलें की तुमच्या घरान 2 फ्रिडम फायटर आहा, म्हणजे म्हाजो डॅडी प्रभाकर फातर्पेकर आनी तसोच म्हाजो काका मोहनलाल फातर्पेकर. तर तो म्हणालो तुमकां एकूच येयलेले आहा, ते मोहनलाल फातर्पेकर म्हणजे भारती फातर्पेकराक एकूच येयलेले आहा, तर आमी शॉल आनी ते घेवन येतले म्हणून. हांवें म्हणलें बरें आहा. तो येयलो आनी तेणें शॉल दिली, मान चिन्ह दिलें, रिस्पेक्टान तेजें आपलें काम केलें. मागीर तो म्हाका म्हणालो तुमकां एक खेपो तुजें नांव ना, वरसून ऑर्डर आहा, तुजो बापूय मेला आवय मेल्या, सो आमी तुमकां दिवंक शकना, अशी वरसून ऑर्डर आहा म्हणालें. तर म्हाका तें मातशें शॉकींग दिसलें की आमी इतके BJPचे कार्यकर्ते आनी आजून पर्यंत न्यायय ना आनी जॉबूय ना आनी हितून म्हटलें जो फ्रिडमाक कोण आपले हे दिता त्याग दिता आनी तेज्या फॅमिलीकूय एक रिस्पेक्ट ना जाल्यार एक सादें स्टेडियमान सुद्दां मोदीच्या भाशणाक सुद्दां इन्विटेशन दिवचें आसलेलें. हांवें तशें आमच्या वरिश्ठ हांकां लिडरांक कळयल्लें की बाबा अशें अशें आहा. मागीर म्हणजे स्टेडियमान बी वचपाक पास बीस कितें जाल्यार सो खंयसून कांय रिप्लायच येवंक ना. ओके. पर्वरी मतदारसंघात अशें कित्याक घडलें म्हणटा तुमी? कित्याक खातीर जालां आसतलें अशें? म्हणजे इतलें जावपाक की तुमकां इन्विटेशन सुद्दां दिवंक ना तांच्यान? आतां कितें आहा की पर्वरीन म्हणजे रोजगार म्हणल्यार हो पयलो मेन हें आहा. आतां आमचे कार्यकर्ते खूब जे म्हाका विचारता की बाई तूं मातशें लिडरांक विचार की आमचे भुरगे आतां कितें कशें कितें ते कामाक लागतले काय ना. इतकीं वर्सां सगळ्यांनी चपलां झरयलेलीं आहा, हेंच्या फाटल्यान सारके उबे रावलेले आहा आनी आजुनूय आमी BJPनूच आहा, आमी काय BJPचो त्याग करूंक ना. पूण ज्या प्रमाणे ह्यो घटना घडलेल्यो आहा तितून सगळ्यांक एक क्वेश्चन येता की कशें कितें. आमकां आतां पळय म्हाजेरूय जेन्ना हें जाल्लेलो एटॅक जाल्लेलो तेन्ना ती कोर्टान केस चालू आहा, तेजो सुद्दां फॉलोअप हांव घेयत आसता. आतां फुडल्या म्हयन्यान 13 तारखेर आसा. तर तेज्या बाबतींत सुद्दां हांवें तांकां कळयलें की बाबा तुमी ती फास्ट ट्रॅकाचेर व्हरा, व्हिडियो एविडन्स आहा, तेजेर सुद्दां न्याय मेळोंक ना आजून, म्हणजे तारीख चालूच आहा. तर आमी सुद्दां आमचो मोटिवेशन डावन जाता मागीर. तुम्ही जरी म्हटलं की तुम्ही पयलीं BJP कार्यकर्ते, पूण आतां एक रिसेंट जी डेव्हलपमेंट पॉलिटिकल जाल्या पर्वरीन, पयलींचो इंडिपेंडंट MLA BJPक जॉयन जाला. BJP खातीर ही एडवांटेज? आतां ही एडवांटेज काय डिसएडवांटेज म्हणजे आतां एक आमी BJPचे कार्यकर्ते म्हटल्यार ते सगळे दुखावलेले आहा. कित्याक आमी आमकां तेंच्या अगेन्स्ट वावरपाक लायलेले पयलीं. आनी जशें कितें आतां सिवेजीचो इशू घेताले, ते कितें कनेक्शनां कांय जावंक ना. मागीर कितें आहा एक वेगवेगळे इशू जे आसता प्रत्येकाचे, ते इशू तशे त्या लेवलाक आतां जायना. सो आतां तुमी BJP कार्यकर्ता रोहना खातीर काम करतना कशें कितें करतले? म्हणजे तुमच्या मनांत कितें आसतलें? पळय आतां आमकां काय कोणाक काय विश्वासान घेवंक ना, इवन कोणाक काय आफोवंक ना. तुमी पळयलें आसतलें की आजून पर्यंत कोणा कडेन कांय चर्चा जावंक ना कांय ना. तर आमी ब्लँक आहा सद्या. सध्या तरी ब्लँक आसा. फाटल्या 10 वर्सांत खरीच डेव्हलपमेंट जालें ह्या एरियेन? आतां डेव्हलपमेंट म्हणटाना हेंच्यांनी रस्ते वायडनींग करतना माड मारले, दुर्गा हें केली, आमी ताका साथ दिलो. पूण कितें आहा ज्या प्रमाणे आमकां जो पर्सनल त्रास जालो म्हणजे धुळीचो, स्पेशली म्हाज्या आवयक जालो, त्या खातीर हांवें रस्तो सुद्दां आडयल्लो आनी हांवें जाप विचारलेली. हांव स्वता टँकरान उदीक सुद्दां शिंपल्या. म्हाज्या वांगडा कल्पिता हळर्णकर सुद्दां आसलेले आनी तेन्ना सुद्दां म्हाज्या आनी सरपंचाचे भाचाभाच जाल्लेली, ती रिकॉर्डिंग तुमी पळयल्या आसतली. सर मागीर कितें आहा आमदार येयलो, आमदारान जेन्ना सांगलें हे बाबा रोडाक, आमी दिले. तेजे कडेन काय म्हाजें हें ना, पूण हांवें काडून दिलें कित्याक डेव्हलपमेंट करता. पूण तिचो त्रास जो धुळीचो जो आवयक जालो ती आतां आमच्या मदीं ना. तर जो धुळी खातीर जो सगळ्यांक त्रास जालो म्हणजे भोगचें पडटा आमकां न्हू.
पूण ती डेव्हलपमेंटाचो तुमकां लोकांक असो कितें फायदो आसा जी आतां डेव्हलपमेंट कितें जाता वायडनींग जावं रोड बी फायदो कसो जाता हितून आमकां घरांतसून पांय दवरतलो जाल्यार गाडयो फास्ट वयता एक्सिडंट जाता तेका नियंत्रण ना न्हू हांगा तुका रोड रूंद जालो की झबझबीत वयता न्हू. कृष्णा फाटलीं 10 वर्सां पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी इंडिपेंडंट आमदार आसलो आनी तो सरकारान आसलो एक टर्म म्हणजे 2.5 वर्सां सुमार पर्वरींतले खरेंच इश्यूज सगळे रिजॉल्व जाले. एज अ यूथ आय वील से युथ्सांचे जे प्रॉब्लम आसा पळय ते खंय तरी कमी पडल्या इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इशू. भुरगे तुमकां खबर आसतली एज पर डेटा हजारांनी भुरगे पास आउट जाता लॉ म्हण BA म्हण ग्रॅज्युएट एनी स्ट्रीम वेदर इट इज कॉमर्स आर्ट्स पूण तांकां खंय तरी नोकऱ्यो मेळना कारण खुबशे आसा खंय तरी आमदारूय म्हणून लक्ष घालचें पडटा निवडून शेवटी आमी आमदाराक म्हणून निवडून हाडटा ते कित्या खातीर लोकां खातीर आसता. एनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह इज फॉर पिपल ऑफ दी पिपल फॉर दी पिपल अँड बाय दी पिपल. आतां तुमी म्हणटा डेव्हलपमेंट करता डेव्हलपमेंट ओके तुमी करता खंयचोय आमदार करतलोच नो प्रॉब्लम बट एट द सेम टायम ही शूड ऑल्सो लूक इन टू द इशू ऑफ युथ्स वेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट. आतां एम्प्लॉयमेंट खंय तरी गव्हर्मेंट जॉब आसा आय एम नॉट सेईंग प्रायवेट इवन वी आर वर्किंग फॉर अ प्रायवेट फर्म ओनली बट प्रत्येक आवय बापायक दिसता की आपलो चलो लागचो कामाक चली लागची कामाक आनी हें खंय तरी म्हजें हांव पर्सनल उलयतां वीथ रिगार्ड टू मायन म्हजें तरी काम जालें ना एन्ड आय हॅड वर्क फॉर हिम डायरेक्ट सांगता हांवें ताका काम केल्लें रोहन खंवट्याक पूण खंय तरी म्हजें काम जालें ना एन्ड आय गेव अप हीज सपोर्ट तुमकां खरें सांगता. आतां तो BJPन गेला कितें BJPक फायदो की रोहन खंवटेक फायदो जातलो. इट इज अप टू द लिडर्स एज अ मिडिया तुमी लिडर्सांक विचारपाक जाय एथिक्स एन्ड वेन इट्स कम टू इंटिग्रिटी. प्रत्येक पार्टीक आपलो लिडर सुप्रीम आसता. आतां ताजें इंडक्शन केल्लें आसा सो हें तुमी पार्टी लिडर्सांक जर विचारीत जाल्यार दे वील गिव यू दी आन्सर. पूण एज अ वोटर पर्वरीचो तुका कितें दिसता. आय वील वोट फॉर अ चेंज दीस इज माय पर्सनल ओपिनियन एन एज एन एड्युकेटेड यूथ म्हाका जाल्यार दिसता खंय तरी आमकां डेव्हलपमेंट करता बरी गजाल आसा बट युथ्सांचे जर इशू जर तुमी तडेक लायले ना भुरग्यांची वर्सां वाडटा आवय बापूय विचारता अरे बाबा तुमी जोडटले केन्ना खातले केन्ना एन्ड हो क्रुशल टायम आसा. जर ह्यो जर गजाली जाग्यार पडल्यो ना जाल्यार डेफिनेटली यूथ जे आसा गोवा इज अ सेकंड लिटरसी रेट आफ्टर केरला आनी आतां जी पर्वरी एरिया आसा लायक पेंजीम ओनली भुरगे सगळे शिकिल्ले आसा दे नो वॉट इज गूड एंड वॉट इज बॅड फॉर देम. सो आय थिंक डेफिनेटली दीस टायम पीपल वील वोट फॉर अ चेंज. येस नॉट फॉर अ पार्टी. नो डिपेंड्स प्रत्येकाचे इंडिविज्युअल बट एज अ माय ओपिनियन आय थिंक डेफिनेटली इट वील वोट फॉर अ चेंज. पयलीं इंडिपेंडंट हय. हांव तुका जें म्हणटा तेन्ना आमी पळयलां की खुबसो क्रिटिसायज सरकाराक जे करपी रोहन खंवटे हांगले आमदार ते सडनली चेंज जाले तेंच्यांनी कसले टॉन्ट सुद्दां मारले CMक इवन तेंच्यांनी BJPक ते वॉशिंग मशीन म्हणटाले आनी जेन्ना तेंच्यांनी BJP जॉयन जाली तेन्ना मिडियान ताका क्वेश्चन केलें पूण तशें तेंच्यांनी ते सांगलें की ना आय एम स्टील फर्म ऑन माय स्टँड आनी आपूण इशू रेज करतलो अशें तुमकां कितें दिसता तेंची जेन्ना BJPन जेन्ना एंट्री केली खरेंच ते इशू रेज करूंक पावतलो हाज्या फुडें. तें आतां सद्या ज्या तरेन तो काम करतलो BJP पार्टीन रावन ते लिडर्सांनी ताका हें करपाची गरज आसा. लिडर्स शूड टेक नोट ऑफ इट. एनी पर्सन जेन्ना एनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना वता खंयच्याय पार्टीन तेन्ना डिपेंड्स अपॉन द पार्टी सम मे वेलकम सम मे नॉट वेलकम बट जेन्ना लिडर्सूच एक्सेप्ट करता न्ही तेन्ना लिडर्सांचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता पळोवप ज्या तरेन खऱ्यांनीच इशू तडीक लायता काय ना ते. पूण तुमी कितें म्हणटा लोकांनी आतां वोट करतना कितें चिंतपाचें. म्हाका जाल्यार दिसता जे एड्युकेटेड भुरगे आसा तांच्यांनी आपलो फ्युचर चिंतचो इन टर्म्स ऑफ जॉब जे प्रत्येकाक दिसता की आपणाक गव्हर्मेंट जॉब मेळचो म्हणून वाय नॉट. आमी प्रायवेटानूय काम करून आयिल्ले आसा आमी खूब त्रास काडटा बट समवेर निवडून हाडटा आमी 10 वर्सां पळयलीं खंय तरी की निवडून म्हज्या पेरंट्सांक एक्सपेक्टेशन आशिल्लें की रोहन खंवटे आमकां खंय तरी आपल्या चल्याक कामाक लायतलो बिकॉज आय वॉज वर्किंग फॉर हिम डे एंड नायट हांव ताका काम केलां एंड ही इज द एविडंट ऑफ इट पूण खंय तरी जावंक शकलें ना बट दीस टायम या डेफिनेटली आय वील वोट फॉर अ चेंज. आमची वर्सां अशीच धांवता भुरग्यांची
खंय तरी आनी जाका लागून भुरगे खंय तरी दुसऱ्या डायरेक्शनान वचपाची संभावना आसता वायट डायरेक्शनान कित्याक अरे आपले हाजें काम जालें दुसऱ्यांची कामां जाता दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपली कामां जायना खंय तरी फ्रस्ट्रेशन जाता एन्ड शेवटी फ्रस्ट्रेशन कित्याक जाता So definitely, I am thinking in my perspective that I want a change, and I request all the educated youth and people to this time vote wisely and in an ethical manner. Choose your candidate rightly. परवरी फाटल्या 10 वर्सांत खरेंच इश्यू सगळे जे डेव्हलपमेंट जावं आनी कसले वॉटर इश्यूज जावं गार्बेज खरेंच सॉल्व जाल्यात ना एकूय इश्यू तातूंतलो सॉल्व जावना मेजर इश्यू म्हणल्यार आमचो अनएम्प्लॉयमेंट आमच्या गांवांत इतले भुरगे आसा शिकलेले आसा पण कितें फायदो एकट्याय कडेन जॉब ना गव्हर्मेंट जॉब म्हणटा तो नाच कोण प्रायवेट बेजीस आसा कोण आसा म्हणून आसा भुरगे हेवटेन तेवटेन भोंवता ते दिसतात बेश्टेच दुसरो म्हणल्यार वॉटर इश्यू एकदां 3 दीस उदक आसना तेन्ना कितें करपाचें वी आर हावज वायफ्स सो वी हॅव टू सर्वायव एनी हाव मागीर कितें करपाचो मेन टॉपीक तो आमचो उदकाचो आनी थर्ड म्हणल्यार आमचो गार्बेज इश्यू गार्बेज आमचे कोण व्हरपाक तयार ना तांकां सांगीत जाल्यार ते म्हणटा आमी ते व्हरनात मागीर ते व्हरना ताका कितें करपाचें आमी कळ्ळें हे 3 इश्यू आमचे मेजर मेन म्हणल्यार हांव स्वता पळय बीकॉम ग्रॅज्युएट पण म्हाका जॉब ना हांगा थंय आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर आसा बरें सॅलरी आमकां सारकी ना पे आमकां सारको ना बरें आमी कितें करपाचें आमी कोणाच्या तोंडा कडेन पळोवपाचो सो ताका लागून आमी आतां फुडेंचें इलेक्शन आसा तेजे वटेंतल्यान एक नव्या नदरेन पळयता की आतां तरी आमचें कितें बरें जातलें आतां तरी कितें डेव्हलपमेंट जातलो आमच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यूवांतल्यान आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले सो हें म्हाका मेजर आसा आतां जो आमदार आहा तो पयलीं इंडिपेंडंट आसलो आनी आतां तो बीजेपीन गेलो सांगपाक की डेव्हलपमेंट करपा खातीर खरीच जातली डेव्हलपमेंट बीजेपीन वतकीर म्हाका दिसना कित्याक की जेन्ना आमदार आसलो न्ही तो ताका जर डेव्हलपमेंट करपाची असली जाल्यार तो आमदार आसलो तेन्नाच करतलो आसलो तो आतां बीजेपीन गेलो म्हणून बीजेपी सपोर्ट तशें आसना न्ही तें लोकांनी तेज्या नांवा खातीर ताका सिलेक्ट केलो बाबा पार्टी हेका लागून सिलेक्ट केलो ना हो बाबा आमचें काम करतलो म्हणून ताका आमी सिलेक्ट केल्लो न्ही ही हॅज टू डू आवर वर्क दॅट्स वाय वी हॅव सिलेक्टेड हिम इज नॉट डुईंग एनीथींग लायक दॅट मागीर कितें करपाचें आतां तुमकां सांगलें न्ही हांवें जर ताका आतां भुरग्यांचो टॉपीक घे जर कामाक लावपाचें असलें जाल्यार तो आमदार आसलो तेन्ना ताका पावर आसा म्हणटकच तो करूंक शकतालो न्ही तो तें कित्याक करूंक ना तेणें करूंक जाय आसलें न्ही तें आतां इलेक्शन जावपाचें आसा तुमकां कितें कितें प्रॉब्लम आसले आमकां मेन म्हणजे सर आमकां जॉब नासलो आमी शिकून करून जॉब ना आमी तशें न्हू खूब लोक आसा वाड्यार खूब भुरगे आसा जे शिकल्या ग्रॅज्युएट केल्या खूब शिकल्या बट तांकां जॉबां ना सो कोविडाच्या टायमार कितें जॉबां नासली सगळे घरा आसले आनी आमचे भुरगे आसले सो आमकां खूब प्रॉब्लम फेस जाला जॉबांय नासली आमी शिकून करून जॉबां ना तुमी आतां एक हावज वायफ सो एज अ तुमकां ते गृह आधार बीन ते मेळटा तुमकां ॲक्च्युली हांवें 5 वर्सां जालीं म्हाजे गृह आदाराचें केल्ले अजून पासून एकदां पासून येवना आमी फावटी घालून येता ह्या ऑफिसांनी हांगा थंय सगळ्यांक विचारले 5 वर्सां जालीं पूण म्हाका अजून पासून येयना खूब म्हाका तशें न्हू खूब जाणां बायलां आसा सर जे तांकां गृह आदाराचे पयशे देयना फाटल्या 10 वर्सांत परून कितें डेव्हलपमेंट जालें डेव्हलपमेंट मिन्स पळय आतां सर डेव्हलपमेंट जालां पूण मेन म्हणजे कितें जॉबूच ना लोकांक कशें मेन म्हणजे जॉब शिकून करून जॉबां ना जाल्यार कितें मागीर इश्यू फायदोच ना न्ही सर तो आमकां आतां कितें आतांचें इलेक्शन जाता आमकां कितें तरी चेंजीस जाय आमकां कितें तरी चेंजीस जाय बायलांक लागून जावं जे कोण हावज वायफां आसता खूब प्रॉब्लम्स आसता सो कितें तरी आमचे प्रॉब्लम सॉर्ट आवट जावंक जाय ह्या फावटी कित्याक आमकां खूब चेंजीस जाय आमी खूब सफर केले फाटल्या 10 वर्सां सांगलें अशें करता अशें पूण कांयच जावंक ना सो आमकां खूब सफर केला सो आमकां आतां कितें तरी चेंजीस जाय परवरीची फाटली आमी जे 10 वर्सां पळयता तो इंडिपेंडंट एम एल ए आसलो तो आतां बीजेपीक जॉयन जाला आतां फुडें इलेक्शन्स जावपा तेन्ना एक वेळ तांकां बीजेपी टिकेट आसूं शकता कितें खरीच फाटल्या 10 वर्सांनी डेव्हलपमेंट जाल्या परवरीन आनी फुडें जावं शकता तो बीजेपीन गेल्या उपरांत डेव्हलपमेंट अशें जालां की आमचं काही डेव्हलपमेंट जावंक प्रत्येक मनशाक कितें आसता आपलें कितें तें जावंक जाय डेव्हलपमेंट म्हणजे कितें भायर सगळें डेव्हलपमेंट जालें आनी स्वता कडेन कांयच ना ताका आमी कशें डेव्हलपमेंट मान्य करून घेतली फॉर एक्झाम्पल म्हाजे चलयाक आतां एक जॉब ना कितलीं वर्सां ट्राय करता ती म्हाका खंयचीच चड आनी बाकीचे आमी तुमची खंयचेच गव्हर्मेंटाची पॉलिसी जी आहा तेजो खंयचोच बेनिफीट म्हणटा तो ना म्हाका म्हणजे म्हाजी बायल एक गृह आधार म्हणटो म्हाका कितें म्हणटो सिनियर सिटीजन ते कांयच कोणीच आमी ते हें करना तुमकां गृह आधार कित्याक ना अशें म्हाका तुमी दुसरें अशें मेळ्ळें की ते सांगता की तुमकां गृह आधार मेळना म्हणून आमी पयलीं एप्लाय केलें कित्याक लागून तेंच्यानी भायर उडयलें परत तेंचे कडेन कोण वयतलो भीक मागपाक म्हूण आमी आसा त्या परिस्थितींत चलता जितले गोश्टी चलता संवसारान ते आमी मान्य करूंक घेता आमच्या समजा कमजोर म्हणजे मध्यमवर्गीय लोक जो आहा कोणीच ना आमच्या वालीक
एफर्ट डेव्हलप हांगा चेंजीस जातले पर्वरीन हें दिसता तुमकां म्हणजे फाटल्या 10 वर्सां भितर आमी एकूच आमदार निवडून येता सो एफर्ट कितें चेंजीस जातले चेंजीस जावपाक बरेच चान्स आहात भरपूर चान्स आहात वाव आसा चेंजीस जातले लोक दुखावलात पण लोक तोंडार सांगिनात आतां म्हाका तुमी विचारल्यात देवळान एक म्हणलें म्हाका तुमी बरें सांगलें की चेंज हांव कशें सांगू कॉन्फिडेंसली पूण हांव खंय दुखावला ती म्हाका खंत भोगतात न्हय म्हाजें एक कितें जावंक जाय आसलें काम आतां म्हाजें आतां रिसंटली 10 कडेन इंटरव्यू दिलो म्हाज्या चल्यान LDC पोस्टाक कोण लागीं धरिना आमकां सो ही खंत जी आहा ती इलेक्शना वेळार सारकी दिसून येतली हय तो तो तुमकां ते आतां हो कितें म्हणटा पळय न्हू कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ कंडक्ट जालें तरी पण ओठावरचे बोल बोठावर दिसतील तशें जातली ती गजाल ओके सो इवन सध्याचो विद्यमान आमदार आहा तो BJP जॉयन जालो म्हणून व्हडलेशें कांय हें ना चेंजीस जावं शकता हय चेंज जाता BJP आमी कट्टर BJP पण कितें आहा खंयची पार्टी आतां मोदी आमच्या हितून नसात आहा नसात मोदी आहा तशी तशी कट्टर मोदीवादी आमी पूण कितें आहा शेवटी सामान्य मनशां ते वालरच ना जाला म्हणून ती BJP कडल्यान पयस वयचे दिसता पूण कितें करतलो शेवटी फट तुमकां कितें दिसता कसली कामां जावंक जाय कामां जावंक जाय म्हणजे डेवलपमेंट जावंक जाय आनी लोकांक भुरग्यांक हे आतां भुरगे आहा पळय तांकां कामाक घेवंक जाय ती फाटल्या 10 वर्सांन जाल्या तशी थोडी जाल्या थोडी उरलेली आहा ती तर समज आसले जाल्यार जातले आसली हय तुमकां कितें म्हणपाचें पळय सरकार कहो तो आहा हे स्वतंत्र हेजो ना इंडिपेंडंट आहा न्हू तो खंयचे तरी पार्टेन आसूंक जाय पार्टेन आसल्यार ती कामां जाता न्हू कसली जाल्यार तशें आसूंक जाय म्हणटा पार्टेन आतां तो पार्टीन गेला न्ही आतां जो आमदार आहा तो पार्टीन गेला BJP सो तें बरें जालें न्हू एक पार्टेन गेलो म्हणटकूच कितें कामां जावंक शकता न्हू आं ना तेका आतां भायर आहा म्हणटकूच कामां जायना आसलीं थोड्याची जालें आं तेणें केलें कामां म्हाज्या चेड्याचें काम जालां तें तेणें केलां ताका कोणूय करूं आनी केलां काम बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी हांगा येतात ते कितें म्हणणें आहा तुमचें ना म्हाजें तहें कांय ना पॉलिटिकल ते लोकांचेर आहा न्हू सगळ्या म्हाजेर थंय कांय ना ना म्हणजे अशें कितें दिसता तुमकां ना म्हाका कांय दिसना आमकां होच जागो म्हाका दिसता हय आदलो आहा पळय तो हय अभी जो इंडिपेंडेंट MLA थे अभी वो BJP में गए हैं क्या उसका डिसीजन कैसा है आपको उसका डिसीजन एकदम सही है सर वो सही डिसीजन लिया और बहुत अच्छा डिसीजन लिया उसने और परवर में बहुत अच्छा काम कर रहा उसने और वो लोगों को पूछ के भी उसने BJP जाने का फैसला किया उसने और बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत अच्छा इसने लोगों के साथ लक्ष्य रहता है हर एक आदमी को नाम से पहचानता है उसने तो परवरी में वो 100% वही जीतेगा सर एंट्रिक वही जीतेगा डेवलपमेंट हुई है परवरी की हाँ परवरी का 100% डेवलपमेंट किया सर बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ अभी किधर भी रास्ता देखो सर बहुत रास्ता भी बहुत अच्छा हो रहा है बहुत कुछ अच्छा कर रहा है और लोगों का भी बहुत अच्छा कर रहा है उसने और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा बोल के उसने अभी अगला बार भी वही जीतेगा पिछली बार भी वही जीता था उसके पहला भी वही जीता था सर वो स्टार्टिंग से लेके और लगातार वो काम पे ही ज़्यादा ध्यान देता है उसने हाँ सर सर फाटली 10 वर्सां हांगा इंडिपेंडंट MLA आशिल्लो त्यांनी खरीच डेव्हलपमेंट केलें Well, as far as farming is concerned, he's done good for us. ओके Yeah, all the tractors and all, he would arrange the harvesters. Yeah, he's done a lot of things. And he's approachable, I can say. Very much approachable. Okay. Now he joined the political party like BJP. So what is his chances? Chances, actually, if he was independent, he could have joined BJP also after. After. Now let's see. I can't say anything about that. Okay. Whether he'll be. Okay. But it's divided now. It's divided. It's divided now. Okay. Voting will be. What about the chances of other political parties in this constituency?
Well, TMC or AAP, well, they have never approached us. TMC or AAP. What do you want to say about this COVID management, especially in the Pororim constituency? COVID is all right. We don't have much. Only during that initial period, peak period, we had a lot of, we were inbound only inside the house. But that time your MLA was working on field, like No, he was helping in the sense he sent us that van with all that food stuff, no? Okay. Of course, we had to pay for it, but then he has. It was helpful for us. was helpful. Yeah, it was helpful. पात्रांव परवरी आता 10 वर्सां जालीं फाटल्यान पळयता की इंडिपेंडंट MLA निवडून येतालो ह्या फावटी कशें कितें आसतलें? राजकारणा बद्दल तरी म्हाजे कडेन कांय ना बाबा सांगपा सारकें तुका. परवरीची डेव्हलपमेंट बी तशी जाल्या? जाल्यार ती तशी पळोवंक गेल्यार कित्याक तशें कांय ना अशें म्हणूंक शकना न्हू. आमकां पाणी तरी 24 तास. आमी विठ्ठणा पडटा माटवान, आमकां 24 तास. पूण आयचें न्हू हें. जेन्ना BJPचो हो येयल्लो उल्हास हसनोडकर तेन्नाच्यान हें पाणी आमकां कंटिन्यू मेळटा. लोकांची कामां बीन जाता तशी, जॉब बी? जॉबा बद्दल कांय आयडिया ना, कित्याक आमी तर हांगल्ले कोण आतां लागल्या कितें नाल्यार कांय खबर ना. तर खोटे BJPन गेला म्हटल्यार तर BJPत आसतली न्हू. ताणें तशी फाटलीं 10 वर्सां कामां केलीं? कामां म्हणून आतां हांव आज पर्यंत वचोंक ना केन्ना. म्हज्या कामा बद्दल ना खंयच्याच आमच्या मेले कडेन सोड खंयच्या मिनिस्टरा पर्यंतूच पावूंक ना. हांव सादो फिशरमॅन. सो एज अ फिशरमॅन तुमकां कितें दिसता म्हणजे तुमची कामां म्हणजे अशें फ्री आसता न्ही शेताची कामां? हे पळय म्हाजें रेशन कार्ड ना. रेशन कार्ड ना म्हाजे बायलेक कसली स्कीम हांवें घेवंक ना आयज पर्यंत तरी. म्हणजे गव्हर्मेंट लेवलचेर म्हाजें काम कांयच जायना. हांव वचोवचेंच पडना. पूण तो करता ना करता हे प्रश्नूच येयना सांगपाचो. म्हाजें जस्ट डिले जाल्लें रेशन कार्डाक तेन्ना रेशन कार्डाक MLAची सिग्नेचर हाड सांगली. म्हाका थंय वयचें पडटा म्हणून हांव वचोंक ना. म्हणजे हांव वचोंकूच ना आनी फुडें तें जावंक ना. तेणें करूंक ना अशें म्हणूंक शकना न्हू. तेंच्यांनी सांगलें की आधार कार्ड मिस्टेक जाल्या म्हणून तें उरलें म्हाजें फॉर्म भरपाचें. तेणें सांगलें की तूं MLAची सिग्नेचर हाड. हांव आनी तेचे कडेन वचोंक ना. सर तुमी फाटलीं 10 वर्सां हांगा इंडिपेंडंट MLA आसलो तेणी कशें काम केलां कितें? ना तेणें काम केलां न्हू इंडिपेंडंट आसतना बरें काम केलां वेळकंटेन एकदम बरें काम केलां. पूण तेणें खूब लोकांकूय आदार दिला आनी लोकांकूय खूब पावला तो पावला. पूण देरेपेंत कितें जालें तो BJPक गेलो. BJPक गेल्या उपरांत तेणें सांगलें तो गांवांनी भोंवलो बाबा आपूण BJPक वयता. तेवूय सांगून गेला हांगा कपेला कोण येयलो आमच्या आनी तो सांगून लागलो BJPक वयता. आपणा कोण BJPक गेल्यार तुमचीं कामां जातलीं म्हणून. तो तशें जालां कामां म्हण थोड्या लोकांनी ताका वचोंक दिलें कित्याक पूण तितून भितर मदेंच कितें जालें मदेंच मागीर तो BJPन गेलो आनी ताका काडलो. BJPचो काडलो ताका. तेन्ना मागीर काडलो म्हणून तेजी कांय खबर ना. पूण तो कामां करीत रावलो. कामां कितें सांगता तें न्हू कोण वचत तो घरा कडेन पावंक लागलो. कोण मेल्यारूय पावतालो तो आनी खूब हें केलें ताणें. तो पावलो आनी मागीर आतां तो तो इंडिपेंडंट रावलो न्हू. तो इंडिपेंडंट रावलो म्हणून तो चिंतालो दिसता आनी आपणाक खंयचे पार्टीन वचत तो हें करूंक चिंतालो. म्हण थोड्यो खबर आयकली हांगा बिटोन कार्डांची बाबा तो BJPन वयता म्हणून. ताका मागीर ते खूब सपोर्ट दिलो लोकांनी BJPक वचपाक. BJPक गेलो आनी तेणें मागीर सांगलें थोड्या लोकांक